Just imagine. Welcome, Istano, to Just Imagine. The world of दिवानापण, आवारापण, पागलपण and जाणटेपण. जाणटेपण इज भुरगेपण रिटर्न्स. आणि यार स्टेजीन कितें कितें येवजत सांगूय ना खंय. हांवें तर आयकलां मनीस खंय 70-75 जालो काय भुरगेपणां करता. चोरून फ्रिजांतल्यो चॉकलेटी, गुलाब जामून, आयस्क्रीम चोरून खाता आनी आपणाक जाय तेच करता. न्ही जगलो उरलो जाल्यार हांवूय एक दीस 75 वर्साचो जातलो तेन्ना म्हाका कळटलें कितें तें खरें काय कितें तें. न्ही तसो हांव भुरगोच रे. हांव इतलो भुरगो आसा की म्हाका अजून केस सुद्दां येवंक ना येवपाच्या. मित्रांनो, वेलकम टू जस्ट इमॅजिन. आणि बाय द वे, तेजस भारताची पहिली सेमी हाय स्पीड ट्रेन लॉन्च झाली. इफ यू सी दॅट ट्रेन हॅज एव्हरीथिंग. इट हॅज पॉश फ्लोरिंग, ग्रेट इंटिरियर्स, LED स्क्रीन ऑन एव्हरी सीट. म्हणजे ट्रेन 3 वरां लेट बीन सुद्दां सुटली न्ही जाल्यार प्रॉब्लेम ना. टायटॅनीक पळय LED स्क्रिनीचेर आनी टायमपास कर, कांय कळचेंच ना केन्ना टायम गेलो तो. जस्ट वेटिंग टू वॉच सचिन तेंडुलकर मूवी, सचिन अ बिलियन ड्रीम. माय ओनली वरी इज होप दे शो एक्शन रिप्ले इन थिएटर्स. म्हणजे 6 बी चुकली जाल्यार उलयता हांगा 6 मारली सचिनान जाल्यार आनी एम्पायरान रॉंग डिसिजन बी दिवन सचिनाक आवट बीन केलो जाल्यार कशें कळटलें. मातशें रिप्ले बी दाखयल्या पुरो म्हणटा हांव. कितें जालां, सचिनान जेन्नाच्यान क्रिकेट खेळपाची सोडली तेन्ना आमी क्रिकेट पळोवपाचीय सोडली. आतां इंडिया पाकिस्तान वन डे आसा 4 जुनाक. India and Pakistan teams with each other when there is no tension at LOC. Now, India versus Pakistan when there is tension at LOC. एक पाकिस्तानी शोरूमान गेलो टीव्हीच्या आणि म्हणपा लागलो, जनाब एक टीवी दिखाना. सेल्समैन, सस्ता वाला कि महंगा वाला. पाकिस्तानी, सस्ता वाला ही दिखाना, 4 जून को टूटना ही तो है. डोंट चॅलेंज अस, वी आर द चॅम्पियन्स. बरोवन दिता. बट सी वॉट इज हॅपनिंग हियर. हे प्रफुल्ल पटेलाक कितें चावलें काय म्हणटा. तेणे पर्रीकराक चॅलेंज केली भर सभेन मरे ऑन द डायस. Mr. Parikar, I must share one thing with you. Very important. You must listen to this. To run All India Football Federation is probably more challenging than running a more complex coalition government that you are running in Goa. So maybe we can, at least other things I can't teach you, but in these matters we can learn from each other. Now Parikar replies somewhere, ये पर्रीकराचो रिप्लाय प्रफुल्ल पटेलाक. अरे ये प्रफुल्ल पटेल मेरे को चैलेंज करता है कि फुटबॉल चलाना डिफ़िकल्ट है और मिक्स भाजी सरकार चलाना इजी है. मैं समझता हूँ इन दोनों से सबसे डिफ़िकल्ट है फाट के शाम के मध्य ओपी घामोड़े को खुजाना. प्रफुल्ल पटेल को उलैने की खास है, हमको खास को खाजैने की खास है. गर्मी के दिसानी फाट को ऐसी जगह खा जाती है जहाँ हाथ पहुँचता नहीं. शाम के मध्य फाटी खा जाती है. मागिर हम क्या करते हैं, एक फणी, डिस्पीस, बड़ी, पेंसिल कुछ भी मिलता है वो लेके फाट खा देते हैं. कायच ना जाल्यार खरखरीत सिमेंट की वणत को जाके फाट घसटते हैं. खरेच गर्मी कितली जाता न्ही ह्या दिसांनी. आमचो धाकलो सकाळचो कितलोय उठे कसोच उठना. उठ रे करचें पडटा. कसोच उठना. मागीर हांव एक रामबाण उपाय, हांव कितें करता, फॅन बंद करता. मागीर तो गर्मेन सोमतो दोळे चोळीत आमचो पिकेन उठटा. जाणा हांव एका निर्दयी हें अशें करप म्हणजे निर्दयी, पण कितें करचेंच पडटा न्हू, उठोंक तर जाय न्ही. Just imagine.
GPCC प्रेसिडेंट ह्या पोस्टा खातीर अजून बोवाळ कित्याक जायना? दिस इज नॉट काँग्रेस. अजून काय कॉन्ट्रोवर्सी जावंक ना मरे. दिस इज नॉट काँग्रेस. समथिंग इज गोईंग रायट. शिदे सारकें न्हू. रेजिनाल्ड, every narrow lane in Goa has अशे फास्ट फूड, चिकन, shawarma, tandoori outlets. We will be another Delhi. We will be competing with Delhi. What is all this? Louisin resigned, stepped down. Louisin stepped down as GPCC president. This is part of a big controversy. Ravi Naik may become next GPCC president. So let us all join in opposing this. आमका बाबा पापाचो भागीदार करू नकाय. What is happening in Congress, Baba? What is happening? It would have been a mess. Indian National Congress was founded in 1888. What was the date, Reginald? 26, 27, and 28. Don't confuse us. It's 28 December 1888. Congress yaisa formed झाली. When is Gandhi Jayanti? When is Independence Day? When was Goa liberated? Who started Goa freedom struggle? Sang boya. We are not able to answer only those things. So you want to become new GPCC president? Yes. So तुहे वो सगळं लुईजिन हटाव मूवमेंट स्टार्ट केला काँग्रेसीन. Yes. Just imagine. कोडार न्हय, मोवाचो गुणो. कितले तरणाटे आमचे तर लास्ट 2 म्हयन्यान थंय न्हावपाक गेले आनी बुडोवन संवसाराक अंतरले. आमकां प्रायमरी लेवलाचेर इश्कोलान हें कित्याक शिकयतात की हाव डीप इज पॅसिफीक ओशियन, हाव ब्रॉड एंड वास्ट इज एटलांटीक ओशियन, हाव डीप इज अरेबियन सी. थंय काय आमी केन्ना न्हावपाक वचत ना. आनी आमी ज्या जाग्यार न्हांव येता पळय तेज्या बद्दल आमकां इन्फॉर्मेशन आनी ज्ञान कित्याक शेअर करिना आमी? गोंयान आयज पूल धड ना. थोड्या पुलांक धडूच ना. धड गजाली न्हू रे ह्यो सगळ्यो. मोडक्या पुलाचेर बोर्डूच ना. उदकासावन याद जाली. दुनिया में 2 तरह के पुल होते हैं, मांडवी का तीसरा पुल और स्विमिंग पूल. Forward 2.5 somersault with 1 twist, अरे हाका 2.8. खंय तरी पळयला हांवें. खंय तरी पळयल्या भशेन दिसता हो मनीस. He's moved from 8th, slipped down to 11th. That's where he is now. हो इंग्लिशी चड्डी घालून म्हाका मनीस वळखीचो दिसता. खंय पळयला. With Pike. इंग्लिश पिक्चराचो हिरो दिसता बरो. Tariff 2.8. याद जाली हो आमगेलो जेसन स्टेथम मरे A फातोरडा good final बोर्डाचो. dive. Just imagine. A lot of people are not aware that in Mumbai, because of CRZ regulations, you cannot get a sewage treatment plant तुम्हारे मान आले रे. set up there. But The don't result is agree with what he's saying. 16,000 एक important million advice देता liters तुका. of raw sewage Don't listen to him. is dumped Let's into the agree to disagree, my friend. now sewage treatment plant in Goa. Yeah, sir, excuse me. Sir, CM sir. For these highways and all, we have to cut coconut trees and all. Why Vijay Sardesai is quiet now over this Mapsagiri Chipko movement and all? This is the biggest problem. Yeah, sir. Excuse me, CM sir. One thing we have noticed, हे सगळे स्क्रॅप्स जाल्लेल्यो बार्जी, बोटी हे सगळे हाडटा आनी गोंयान हाडून बुडयता. What is this? That is the topic we should take, and I would ask the board to take this to the people. Excuse me, CM sir. CM sir, what is your view about this Sal Bandaro, Netravali waterfall, Sauri waterfall, Bamanbudo waterfall in rainy season, and Moazo Guno? Moment we realize this is becoming popular, we jump for it and destroy the spot, destroy the biodiversity of that place, destroy the total speciality of that area. Perfect. हे मात सारके उलयले तुमी. हे सारके उलयले. पिकनिकेक वता न्ही आमी, गार्बेज बीन आपणे घेवप न्ही, कॅरी करप आनी आपूण कितें लिटरिंग करता तें घरा हाडून डंप करप. थंय बाटल्यो बिटल्यो प्लेटी बी उडोवंक जायना. कळ्ळें? म्हाजी कॉफी आयली. थँक यू व्हेरी मच. थँक यू. The famous Salmona spring
had got totally polluted and was producing water which were more like a thick Columbia coffee brew. Why you have to give this type of examples when I am drinking coffee? Why I said all this is because we in India have one very dangerous habit. बाप रे ह्या इलाकाशी फाड पडू. Thank you very much. आता आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी बायोडायव्हर्सिटीचेर आमकां भरपूर कितें कितें सांगलें आसा. प्लास्टीक कचरो आनी अशा अनेक गोंयांक भेडसावणाऱ्या अशा अनेक समस्यांचेर ते उलयलेले आहा. माझे 2 शब्द हांव म्हणजे कविता रुपी हांगासर हांव परगटायतां. रस्त्या कुशीक कचरो उडय, भायल्यो बोटी हाडून गोंयान बुडय, दुकराच्या पाजऱ्याक लागून बिबटो मेलो, पावसाचो पुरुमेत हांवें पोरूच केलो, उदका खातीर झगडी रे, उदका खातीर घेर मोठें, पावस तेकलो आतां 8 दिसांचेर, नुस्तें भाजेकारां पडली उगडी रे, ट्युरिस्ट वळोन येता गोंया जशी साखरे येता मूय, ट्युरिस्ट गोंया येता वडोन जशी साखरे येता मूय, जिवाची गोवा करा, मेळी करूं नाका म्हाजी माय भूंय. शाबास म्हज्या भुरग्यानो, वालोर तुका इवाना बाय. आंतरराष्ट्रीय ह्या खेळगड्याक सरकारा तुजी मदत जाय. म्हाका दिसता हांवें खूब उलयलो हांव, म्हणजे म्हाज्या हैपती पेक्षा चड उलयलें अशें दिसता. एक ब्रेक घेवया बारीकसो. Just imagine. I would call it a complete fraud on the court. We are a tourist state. So there are certain technical problems when you arrest tourists. We are here fighting for them, not fighting for us. कारण हो एक नॅशनल डिबेट जावपाक शकता. Which should be a national issue actually. One candidate came with the B forms of 2 parties. This time in the history, it would happen that Goa breached the constitution. हे गव्हर्नमेंट सामके घट उरतले 5 वर्षांत काँग्रेस पक्षाला. Police is not the decisive point. हे सरकार 5 वर्षाचो कार्यकाळ पूर्ण करतले. First time in the history of Goa, governor is addressing the house, giving reasons for holding this. Oh, we give it to prudent media, will send it to you. तुझे मेल आर पयलो धाडटा. कितें common minimum. हाय सारको. But I think these are not matters which should have been brought to public. म्हणजे आपल्याला जो कितें रायटिस्ट आहा पळय ते पेल्यान दोन भितर येतलो. नमस्कार, आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयचो विशय आसा ते म्हळ्यार Watch the debate with Pramod Acharya every Thursday 7:30 p.m. and 10 p.m. only on Prudent. Just imagine. And now, let me take you to a live concert. तेरा जान तू बन मेरी जान, आज निकालूंगा तेरे प्राण, तीर लगेगा निशान. हे कॉन्सर्ट पळोवन म्हाका बंदूक आनी गुलाबाचे कॉन्सर्ट सारको म्हणजे तुजो उगडास आसलो म्हाका. कितें पावर रे सारके. बंदूक आनी गुलाबाचे म्हणजे गन्स अँड रोजीस रे. Just imagine. रवी, तुका सध्या कितें आवडोंक लागला? सरकारचे इंटेन्शन, सरकारचे विचार. पर्रीकरान तुका फोन बी केल्लो हाली? जे फाटल्या 4 वर्सां फाटीं म्हणजे 16 वयरसून 15 गोवा फॉरवर्डाक पळयतकच तुका कितें दिसता? आनी आतां तेंगे तें काम जालें. आतां ते नाल्लाकय विसरले आनी माडाकय विसरले.
पावस सुरू जायसर गरमेचे घामोळ्यांचे लोकांक त्रास जातले. तेजस आमची सेमी फास्ट ट्रेन तिचेर कोणे तरी पयल्या ट्रिपीक फातर मारला आनी ग्लास फोडलो खंय न्हू. हें तें कितें केलां हें बराबर न्हू. काय गजाली रवी सुद्दां पडना आमी काय खबर आसा सारकें न्हू म्हणून. तेजस जालें गोंयान आतां डबल डेकर बस धांवतल्यो. पण हेच्या पयलीं डबल डेकर बशी आसल्यो गोंयान. हांवें कितल्या फावटी पळयलां मरे, कितलींशींच वर्सां हालीं चलतात. बशीचो ड्रायव्हर बरो जेवन बीन येता आनी 2दा डेकर दिता करून मागीर गाडी स्टार्ट मारता बस. ताका आमी डबल डेकर बस म्हणटाले. पण ह्यो तो हॉप ऑन हॉप ऑफ बशी आहा पळय ह्यो गोंयान क्लिक जायत म्हणून म्हाका दुबाव ना. ना हांव नॅगेटिव्ह उलयना आनी सरकारा आड उलयता अशें बी कांय ना. डबल डेकर बशीचो FAR कितलो TCP मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालूंक जाय TCP ना. आनी आमचो गोंयकार मरे हे हॉप ऑन हॉप ऑफ बसी फुड्यानसून गेल्यार सुद्दां उडी मारून कशें वचपाक ना. हांव गोंयकार कितें म्हणटलें रा रे कोण धांवतलो ते बशी फाटल्यान, कोण उडी मारतलो भितर. आनीक 5 मिनटां रावल्यार आमची मंदोदरी येतली, नाल्यार आमचो मागीर हो येतलो कोण सांग सेंट पिटर्स बस येतली, नाल्यार आनीक कसली ती आमची नांवां आसता पळय रुक्मिणी बस येतली. कित्याक धांवोन वचूंक जाय रे रा बस. Just imagine. कोणे आमच्या विजय भाईक कोणे मिनिस्टर विजय सरदेसाय कितें म्हणू पण तो मात सरकाराक कितें कितें म्हटल्या शिवाय कसोच रावना. द मॅन हू टेक्स क्रिटिसिजम ग्रेशियसली अँड जनरसली एक्सेप्ट्स कातोर भाजी ऑन हिम. झिंगोइजम, परिवर्तन आणि अशा इन्फनायट नंबर ऑफ वर्ड्स ज्याने इन्व्हेंट केले आणि पॉलिटिकल सटायराक कातोर भाजी अशें नवें नांव इन्व्हेंट करून दिलेले विजय सरदेसाय. आमकां एक म्हजे कलिगान म्हणल्यार तूं आनी खंयचे उलयतालो तियात्र दिसांनी हे दिसांनी तुज्यो कितें जाता तें चोय म्हणा. तियात्राचे तुजे सगळे कातर भाजी करतात. मागीर कातर भाजी करून केन्ना केन्ना मातशे बाउंड्रीज आपल्यो क्रॉसूय करतात. पूण तें केलें म्हणून सरकारान तातूंत सेन्सरशीप हाडप वा आनी कितें तरी इंटरव्हेन्शन करप हे मताचो हांव न्ही. आमी तातूंत कसलेंच सेन्सरशीप करपाची गरज ना. विजय सरदेसाय म्हटल्यार काय गोंयकारपणाचो उगडास जाता. गोंयकारपण म्हणजे कितें 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 गोंयकारपण म्हणजे कितें तें अशें गोंयकारपण जें आसा तें सगळे तरेचे अशें रगड्यार फातरीर वाटलेली मिरसांग म्हणजे गोंयकारपण. हे हुमणाक कडवणाची मिरसांग, रोसाची मिरसांग, तिचो वास, ते खारें, सगळे तरेचे फातरीर वाटलेली चटणी तेका गोंयकारपण अशें म्हणपाक जाता जावपा जाय. अशें किसमूर आनी मिक्सरार वाटलेली चटणी हितून आनी फातरीर वाटलेली चटणी अशी फरक आसा आसपा जाय. खंय गेले काय म्हणटा ते दीस हांव कितें सारकें रगड्यार फातरीर बी ते वाडटाले पळय हुमण ते आमी कसले भुसक्यो मारताले सामके उकडे शीत खोल्यार मजा येताली सारकें. भाजलेलो बांगडो, आमली, आंब्याचो. आयज 2 उणयो जेतलो जाल्यार जेवण नाका आतां. बायलेन रांदलेलें म्हणूंक ना. प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ. Instead put some tasty fish curry rice, पातळ भाजी, मिरची. Just imagine. IPL फायनल मॅच पळोवन म्हाका एकलो फ्रेंड म्हणपाक लागलो माधई केशीन कर्नाटकाचो पुणे जाल्यार पुरो खंय. रिजनल प्लॅन येणाऱ्या कितल्याशाच TCP मिनिस्टरांक आणि म्हादई येणाऱ्या भावी WRD मिनिस्टरांक सदांच हेडेक आसतलो हे म्हाजे भाकीत. हे प्रश्न केन्ना बेग्यान सॉल्व जावपाना. सद्याचो नवो WRD मिनिस्टर विनोद पालयेकर तशें कितें दिसता पळय ताका म्हणजे ताचें कितें वेगळें मत बी आहा आमी पळोवया. Just imagine. नमस्कार मित्रांनो, आयज आमच्या बरोबर एक असे गेस्ट हा जे सदांच म्हणटात हांव गाण्यांतलो मनीस, हांव जगभर प्रोग्राम करीत भोंवतालो, म्हाका राजकारण तशें बरें कळना. सदांच अशें म्हणटाना आमी आयकलां ते म्हणजे WRD मिनिस्टर विनोद पालयेकर आमच्या बरोबर आसा. सर, वेलकम टू द शो. नमस्कार. तुम्ही आपल्याच खात्याचेर 2-3दा धाड घातली. काय स्टाफ तुमकां लेट येतना मेळ्ळो, काय स्टाफ तुमकां भायर चायेक गेला तो परत जेवणाक येवंकूच ना तसो मेळ्ळो, आनी काय स्टाफ तर तुमकां चक्क ड्युटी टायमार न्हिदलेलो मेळ्ळो. अश्यो जेन्ना गोश्टी जाता म्हणजे हो सरकाराक लुटपाचो प्रकार आसा अशें म्हाका दिसता. शे 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 इतली टोकाची भुमिका घेवनाका सर. आतां तुमी BJPक जॉयन जाले, सो आतां तुमचो मंत्र कितें? अब की बार पालयेकर. ओ गॉड,
अब की बार पालयेकार नायस वन पंचायत इलेक्शनाक यूज करूंक मेळटलो. तुम्ही दयानंद मांद्रेकराचो द्वेष करता? अंतकरणापासून करता. दयानंद मांद्रेकरान केलेल्यो चुको तुम्ही आता रिपीट करू सोदिना. ओ फिशरीज सारखें मोठें खातें तुमच्याकडे आता आसा. ताजो म्हाका खूब फायदो जालो. इतले बेगीनूच फायदो आलो? 2 म्हयन्या भितरूच? राजकारण जमता तुमकां आतां? राजकारण जमपाक लागला तुमकां मातशें मातशें. कितें तुमचे विचार राजकारणा बद्दल? तुमचे विचार कितें? राजकारण ही एक शिकपाची प्रक्रिया. कशें आसता की राजकारण करता आसतना सुरवातेक समाजकारण करप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसता. नाजाल्यार वोट्स मेळना न्हू. ड्रग्साच्या विरोधान तुम्ही तुमची भूमिका स्पश्ट केलेली आहा. तुम्ही एक स्टँड घेतलेलो आसा ऑलरेडी, तो आमी पळयला. तुम्ही ह्या ड्रग्स पॅडलरांक ड्रग्स कार्टेलांक गोवा खाली करपाक गोंयांतसून वचपाक कितलो प्रास दितात? म्हणजे 6 म्हयने 1 वर्स 24 तास दिता हांव खरें म्हणजे. 24 वर्साची घाण 24 तासा भितर साफ करपाक सोदता तुम्ही? हे नायजेरियन्स जे आता गोंयांत रावता पळय बेकायदेशीर रित्या, हांचेर तुमचो कितें हें आसतलो? आमचे लिडर विजय बाब उलयले तांचे कडेन. कोण ते? कॉन्टॅक्ट ना? राजकारणान फायदो आसा अशें तुमी कित्याक म्हणटात? थोडे फंड्स हांवें बरो ओके ओके हेच्या फुडें काय उलोवं नाका, कळ्ळें आमकां. राजकारणान पावर आहा, प्रसिद्धी आहा, पैसो आहा, रुतबा आहा, एक तुजो सारको इमेज आहा. संगीतान कितें आहा तें? कितें आहा संगीतान? सोड तें संगीत. हांव म्हाजें संगीत सोडूं शकना. देवा. समजा गोवा फॉरवर्ड फाल्यां बीजेपीक सोडून गेली जाल्यार तेन्ना तांचे दोळे उगडटले. क्या बात है, क्या बात है. एका मुरलेल्या राजकारण्या भशेन उलयले तुम्ही आता. हांव मुळांत राजकारणी न्ही. आणि हे सुद्धा एक प्रखांड राजकारणीच म्हणू शकता. म्हाका राजकारण कळना, म्हाका राजकारण जमना. Just imagine. हॅलो हॅलो. बाई फोन कट करता. हॅलो विजय भाई. हॅलो सांग बरे सांग बाप कसो आहा तू? हॅलो विजय भाई, हे शांताराम नायक परत जिखतलो राज्यसभा अशें दिसता तुका? हॅलो आयकुपाक येना रे. हॅलो हॅलो बोवाळान कांयच आयकुपाक येना. हॅलो शार्जिल बाब, हाऊ आर यू? Who is speaking? What is the good name? माय नेम इज शीला. शीला की जवानी. Baba, what is this? What is going on here, man? Baba, who is speaking? MLA Churchill Alema is speaking. Churchill, Parish Parab, just imagine here. There, light is there. Light is there, light is there. Okay, light is there, Mare. Heavy is not there. No, this is very serious, I'm telling you honestly. Very serious. Sorry, Churchill Bab, sorry. I just called you to ask, this government has done this panchayat reservation and delimitation. Then? Are you happy with delimitation and reservation done in Benaulim panchayats? No, I think now I think that our now here. So you are not happy, but you don't want to express. Hello. I'll call you Magir. I'll call you. Okay. Yeah. अरे खंय हय हय हांव बरें हांव हांगाच्यान तूं थंय राव देवळा कडेन राव रस्त्यार राव हांव भायर सरलो फोन करता. ते बीच क्लिनिंगाची कितें भानगड ती? हय 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 बरोबर. मित्रांनो, लास्ट कॉल वॉज क्रॉस कनेक्शन. आय डोंट माइंड. मित्रांनो, ह्या विकाचो जस्ट इमॅजिन आमी आतां हांगाच सोंपोवया. सो मेळटा तुमकां फुडल्या विकान. तो मेरेन तुमचे कितें व्ह्यूज आसा जाल्यार म्हाका प्लीज मेल करा. ओके. आनी बरे भशेन रावा. टेक केअर. बाय. Just imagine.